उपकार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हांव दयानंद नायक, तीव्र युवक संघटनेचो प्रभारी अध्यक्ष. तुमचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता. तीव्र युवक संघटना आनी युनिव्हर्सिटी गोवन्स आमचो सेकंड व्हिडिओ ह्या 3 वरांक आमच्या क्लबाचो एक्टीव सदस्य. सो आमी सेकंड ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगा आयोजीत करता. आमच्या भितर GMC डॉक्टर संजय बोरगांवकर सर आनी टीम आसा, तेंचे हांव स्वागत करता. आयज आमच्या भितर मिटिंगाचे वडील आमच्या बरोबर आसा. युनिव्हर्सिटी गोवन्स मनेश परब, शांतादुर्गा आमच्या दिवसाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवकर आनी सगळे म्हाजे वांगडी हेंचें हांव स्वागत करता. आनी हांव मदना कडेन मागता मिटिंगाच्या खादाराक हांव घेवन येवचो. सिद्धार्थ सांगायचो. संकेत सिद्धार्थ 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 बेटे सिद्धार्थ एक बेटे संकेत बेटे झाले ना. हां हां सांग बघ. आमच्या भितर युनिव्हर्सिटी गोवाचे प्रमुख मनेश परब आसा. हांव मागता 2 शब्द आमकां सांगता. हो आमचो एक कामो आसलो. स्पेशली कितें इलिगलिटी चलताली ना
नाजाल्यार आमकां डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय आनी की कसलोय विशय फायनल मेरेन कसो व्हरप हें तेणें आमकां शिकोवन दिलें. आमी ताका चड वळखनासले पूण जेन्ना पासून ताका वळखपाक लागले की तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशे भुरगे आसात गोंयान आनी असो एक तो भुरगो आसलो जो डिफरंट लेवलाचेर काम करतालो. म्हणजे तेजी जी जिद्द आसली काम करपाची आनी कसलोय विशय हाताळपाची आनी स्पेशली टीम मॅनेज करपाची आनी भुरग्यां वांगडा रावन काम करपाची हेच्या पासून आमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. आनी ते जे लॉस जाला आमकां हे भरून काडपाक खूब डिफिकल्ट, खूब म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट. हे केन्ना भरून येवपाचें ना पूण तेचो एक तेचें मोटिवेशन घेवन नाजाल्यार तेचो आदर्श घेवन आमी सदांच आमच्या भुरग्यांकूय सांगत आसता की काम जर करता जाल्यार यतिना भशेन करपाक जाय आनी तें आमी काम करीत रावतले तेच्या उगडासान ताका काळजान दवरून आमी तेणें जें काम सुरू केल्लें तें अशेंच फुडें व्हरतले आनी फुडें करीत रावतले. आनी सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता की आमकां आमचो आदर्श ना रोल मॉडल सोदपाक आमकां खंय भायल्या गांवांत सुद्दां वचपाची गरज ना, भायल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाची ना आनी खंय वचपाची गरज ना. आमच्याच गांवांत असो भुरगो आसलो तेचो आदर्श घेवन जर आमी फुडें सरले आनी फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो गांव जसो वाचोवपाचें तेचे इच्छा आसली आनी तेचे जी वीश आसली पळय ती आमी पुरी करपाक शकतले. देव बरें. तुमच्या बरोबर डॉक्टर आसा, म्हाका डॉक्टराक तुमकां मार्गदर्शन करता. During club and using gone Marcella, which blood power and camp I केला. येतील वारा निघून पण आपण तो सेकंड केला. तर मग थोडा पॅन्डेमिकान गेले तो 1-1.5 वर्षा की लोक बाहेर सरतात घेतात आणि ब्लड डिपॉझिट घेतात. असे खुबशे जे कॅम्प आम्ही नॉर्मली कॉलेजीन करतात, कॉलेजी सध्या बंद आहा काही खबर आसता. आमचो जो बॅकबोन आसलो तो यूथ. सो आमकां जेन्ना जेन्ना ब्लड घेवप आसलें आनी युथा कडेन जे कॉलेज स्टुडंट आसले आमी ब्लड अरेंज करता. आनी गेल्या 1.5 वर्सान आमकां कॉलेजी बंद आसा त्या कारणान रक्ताचे खुबशे प्रॉब्लम जाता, डोनर्स मेळना. आनी जेन्ना गांवांत अशे जे तुमचे सारकी संस्था फुडें येवन कॅम्प ऑर्गनायज करतात तेन्ना रक्ताची पुरवठ हें आसा डिमांड ती आमी पूर्ण करूंक शकता. गेल्या 1.5 वर्सान जरी रक्ताचे थोडी ऑपरेशनां बी कमी जाली पूण नॉर्मली जे एनिमिया आसता, किडनी प्रॉब्लम आसा किंवा तेंचे तेका रक्त लागता. तशेंच आपल्याकडे खुबशीं भुरगीं आसा की तांकां रेग्युलर ब्लड लागता, थॅलासेमिया. सो तांकां कितें कोवीड ताका प्रत्येक म्हयन्याक 1 वा 2 युनिट तांकां ब्लड लागता. सो हे रक्ताची नीड आमी वाडत केलेली आसा. फक्त आमकां हें कितें आसा कोविडा कारणान थोडेशे एक्सिडेंट कमी जालेले आसा. एक्सिडेंटल जे नीड आसा एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते कमी पडलेले आसा. आमी नॉर्मली प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ 280 कॅम्प करता आनी प्रत्येक वर्सा वाडटाले. गेल्या वर्सा आमी फक्त 120 कॅम्प केले. सो आयज सध्या ब्लड बँकेची नॉर्मली आमचे 800 ते 1000 मिन्स आसता केन्ना 380 आसता. ब्लड बँकेत लोक येताले की प्रत्येक बंद जाल्यार अशे वॉलंटरी डोनर आसताले खुबशे ते येयना, ते भियेतात. आतां सद्याचे लोकांक भंय आसा की आपूण ब्लड घेवन वॅक्सीन घेवंक शकता काय ना. नॉर्मली कांय प्रॉब्लम ना. आयज ब्लड सांगतो तुमी वॅक्सीन घे, ब्लडाक वॅक्सीन कांय इश्यू ना. फक्त वॅक्सीन घेतल्या नंतर 14 दिसांनी तुका ब्लड दिवपाक मेळटा. तशेंच कोवीड जाल्या नंतर एका म्हयन्यान तुका ब्लड घेवंक शकता. कांय प्रॉब्लम ना. तुका चॅक करून आमचें ब्लड घेता. आयज म्हाका बरें दिसता की कॅम्प ऑर्गनायज केला गांवांत आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँकेक वेगळें आसा की गांवान आमी पावचे आनी जी रक्ताची डिमांड आहा ते तुमच्या थ्रू आमी ते जे कोण पेशंट आहा जीएमसी खंयच्या हॉस्पिटलांचे पेशंट आहा तांकां वेळेर जाय ते क्वॉन्टिटी आनी जाय ते ब्लड मेळचे अशे आमचे प्रयत्न आहा. तेन्ना तुमी आमकां कॅम्प धन्यवाद ऑर्गनायझर. तशेंच सगळ्यान व्हडलो जो बॅकबोन आहा तो कॅम्पाचो तो डोनर्स जाल्यार ब्लड बँक चलना हें तुमकां खबर आसा. डोनर्स सगळ्याच डोनर्सांक जे आयज हांगासर ब्लड दिता आनी दितले तांकां म्हाजे धन्यवाद. तशेंच ऑल द यूथ रिक्वेस्ट टू यू कीप सेफ फॉर अनदर 1.5 year. कोवीड इज नॉट ओवर. कोवीड काबार जावंक ना. रिमेंबर दॅट. सो मेंटेन सोशल डिस्टन्स
अवॉइड गॅदरिंग्स एज फार एज पॉसिबल. आता हे गॅदरिंग आमच्या तितको सोशल कॉस्ट 2-3 पर्सन आमकां ना. चिल्ड्रन ना कार्यक्रम मातशी अवॉइड करा. इफ यू आर सेफ गो विल बी सेफ. Our future is youth. I request all the youth. Don't get excited once it's lockdown open. Please, along with your parents are there at home. Remember, you are going to take COVID at your home. So don't go in crowded places. Thank you. God bless you all. ओके असं आता व्यक्तीची भेट 2 शब्द आपण उलयता म्हणटा मागता ती सरळ आणि साधी पर्सनॅलिटी असली अशें हांव म्हणना, कित्याक तो आमच्या बरोबर आसाच. आनी तुमच्या सगळ्या आर्जींमदीं टिवेच्या सगळ्या भुरग्यां मदीं तो आमकां दिसता. आनी तुमी असोच ताका तुमच्या बरोबर सदांच दवरचो. इतलेंच म्हजें रिक्वेस्ट. आनी तुमकां सगळ्या भुरग्यांक मना पासून थँक्यू, कित्याक तुमी आज हो यतिनाच्या नांवान जो कॅम्प दवरला ते दुसऱ्यांचें तातूंत बरें जाता. आनी तेच्या खातीर यतीन आमकां आजुनूय आसा हेंच जाणवता. थँक्यू. यतीन आमच्या बरोबर आसतलो आनी उरतलो हातून कांय दुबाव ना. बारीकसो प्रोग्राम हांगा हांव सोंपयतां. तेज्या पयलीं हांव आरजी जे सगळे भुरगे आसात तेंचे आभार मानूंक सोदतां, कित्याक तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन दिलें पोरुच्यान. जे तर आमकां प्रोत्साहन दिवन हो आमचो सेकेंड हें तो आमी मनोज बाब कंटिन्यू करूंक सोदता. तुजो आमकां सामको हेल्प जाय. जर कोणाकूय दिसता यतिना बद्दल कितें उलोवपाक जाय जाल्यार कोणी उलोवंक शकता, नाल्यार आमी हांगा हो प्रोग्राम सोंपया. म्हाका दिसता जाल्यार उलोवचें एक दोन शकता. तुम्ही सांगता तशें दिदीन सांगता तशें आमी तोच एक्सपिरियन्स करता. सदांच आमच्या वांगडा यतीन आसा असो दिसता आमकां सदांच. जेन्ना जेन्ना आमी याद करता अक्षरशः हांच्यान दुकां येता आमच्या. हांव मिलींद जावं राज जेन्ना भोंवता तेन्ना म्हणटा यतीन आशिल्लें जाल्यार हें अशेंच जाता आशिल्लें. यतीन आशिल्लें जाल्यार अशे भुरगे हाडटा आशिल्लो. यतीन आशिल्लें जाल्यार सगळें इजी जाता आशिल्लें. अशें सदांच म्हणल्यार सदांच तें याद जाता. आनी हे पावलां पावलाक आमकां दिसता यतीन आमकां खंय तरी आमचे बरोबर आसा. आयज आमी ताका अशें म्हणना की आमच्या लागून तो एक आमकां राखता, तो वचून देवा कडेन तो राखता. म्हणल्यार थंयच्यान तो तें आपलें कार्य करता. आयज आमचे भुरगे इतके रिस्क घेवन आयज भोंवता हांगा भायर भितर भोंवता. जावं जे इलिगलिटी आसता व्हडल्या कोणाक भियनासतना नांव घेता, तेन्ना कितेंय जावंक शकता आमच्या भुरग्यां वांगडा. पूण आयज इतके सेफली आमी सगळे आसा. सगळे एकामेका एक संघटीत जावन कार्य करता ते फक्त यतीन आनी यतिना लागून आसा. आनी हेच आमी कार्य तेज्या हितूनच्यान आमी फुडें व्हरतले फुडें. आनी अशें करून दाखयतलें की बाकीचे आमचे राज्यूच म्हणना, आमचे स्टेटूच म्हणना, बाकीची ज्यो आमच्या कंट्रीन ज्यो स्टेटी आसा त्यो खंय तरी आमचे पासून कितें तरी घेतले आनी आमचे कडल्यान आयडियाज घेवन फुडें वयतले. देव बरें करूं. धन्यवाद सगळ्यांक. हो बारीकसो प्रोग्राम आमी सोंपयता. ब्लड डोनेशन चालू करतले. परत एकदां हांव टिवी संघटनेच्या वतीन सगळ्यांनी तुमचे आभार मानता. स्पेशली डॉक्टर आरजी मेंबर्स वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच. हो प्रोग्राम हांगा सोंपोवंक जाय. येता